Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव अशें पळयतां आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां मांडून दवरलीं आनी काळां युगां आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरीं धोवें, ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोवे इतले नितोळ. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताचीं चाकां जळत्या उज्या सारकीं. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गींच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळां युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताच्या साम्राज्याचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर हें. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताच्या दुतांनी आराचेर झूज मांडलें. आर आपल्या दुतां बराबर झुजतालो, पूण ते हारवले आनी आराक आनी ताच्या दुतांक स्वर्गावेले भायर घाले. ओरिस्ट आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो सोरोप. आख्या संवसाराक फसयलोलो तो. ताचें नांव देंवचार हो सैतान. ताका आनी ताचे बराबर ताच्या दुतांक संवसारांत शेवटिले. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतांकी आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दखल जाली. कारण आमच्या भावां भयणींचेर आड गाराणें करतालो आनी तांचेर देवा म्हऱ्यांत दीस रात आरोप घालतालो ताका शेवटून उडयलो. तांणी मेंढऱ्याच्या रोगता पासत आनी आपले गोवायके खातीर ताचेर जोयत व्हेलें. कित्याक मरूंक पर्यंत कबूल आसून तांणी आपल्या जिविताची बेपरवा केली. देखून स्वर्गा आनी थंय आसलोल्यानो संतोश भरीत जायात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा.
तूं बरो आनी विस्वाशी. सोकटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकोलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धीरान भरलोय. जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तोन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकोना फुडें सर्वेस्परा, संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची मोहिमा. जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तोन गायता सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सगळ्या ताच्या दळबारांनो, ताची खुशी पाळतल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून नाथानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात, एक खरो इस्रायेली. ताचे सोबे कसलेंच भासकळपण ना. नाथानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नाथानायलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो. इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, सोर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. सोर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात. जुआंव वेस्वर 1:50 नियाळाक आधार. आर्खेंजल मायकल मुणगे देवा सारको. ताची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत दानियल प्रवादी आनी प्रकाशनेच्या पुस्तकांत मेळटा. आनी तो जावन आसा पात्रोन शिपायांचो. दुसरो जावन आसा आर्खेंजल गाब्रियल. मुणगे देव मार्गदर्शन दिता. ताची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत मारी आनी जाकारियासा लागीं उलयतना मेळटा. तशेंच दानियल प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत मेळटा. आनी तो जावन आसा पात्रोन संपर्क साधनांचो. तिसरो जावन आसा आर्खेंजल राफायल. मुणगे देव पेकयता. ताची खबर आमकां तोबिताच्या पुस्तकांत मेळटा. तो तोबिताच्या पुताक प्रवास करतना मार्गदर्शन दिता आनी तोबिताक ताच्या कुड्यापणांतलो पेकयता. तो जावन आसा पात्रोन पेकोवणी दितोल्यांचो. हे तिनूय आंज बोडवे खुणायतात देवाची राखण, मार्गदर्शन
आनी पेकोवणी. आमी जेन्ना मागण्यांत थीर आसतल्यो तेन्ना आमकां तांच्या आसण्याचो आनी राखण्याचो अनुभव आनी थाव मेळटलो. जेन्ना आमी ह्या दुतां भशेन वागतल्यो, दुसऱ्यांची सेवा राखून दुसऱ्यांक पेकोवणी दितल्यो, तेन्ना आमकां आंज्या भाशेन असो स्वर्ग उक्तो जातलो. सर्गींच्या बापा, हांव आंज बोडव्यां पोरी तुज्या उतराक खालती रावून दुसऱ्यांची सेवा करूं म्हजें काळीज आनी मन उक्तें कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Kuru.